विनयभंग प्रकरणात मंगेशीचो भट धनंजय भावेचे अटकपूर्व जामिनाचे 2 अर्जाचो निकाल हायकोर्टान राखून दवरला। देवळासारख्या पवित्र सुवातेर हो प्रकार घडिल्ल्यान ही संवेदनशील केस म्हूण सरकारी आदोगादान भावेच्या जामीन अर्जाक हरकत घेतली। भावे म्हणटा तो निर्दोष, कसल्याय चौकशेक खंय तो तयार आसा। 2 विनयभंगाचे केशीत मंगेशीचो भट धनंजय भावेन घाल्ल्या अटकपूर्व जामीन अर्जांचेर मंगळारा हायकोर्टात सुनावणी जाली। धनंजयाक जामीन मेळचो न्ही म्हूण सरकारी आदोगादान नेट लायलो। धनंजयाची कस्टडीत चौकशी जावंक जाय म्हूण ताणें आर्ग्युमेंट केलो तो असो। भावे भटाचे आड एकल्यान न्ही तर दोगा पिडीत चलयांची कागाळ। एके पिडीतेन मॅजिस्ट्रेटा मुखार स्टेटमेंटूय दिला। पुलीस कंप्लेनीत तिणें दिलो स्टेटमेंटूच थंय दिला। देवळा सारख्या पवित्र सुवातेर हो प्रकार घडला। ही केस संवेदनशील म्हूण पळोवंक जाय। तपास मुळाव्या पावण्यार। दुबावीत आरोपी तपासाक सहकार्य करिना। खरें कितें तें भायर काडूंक भावेची कस्टडीत चौकशी जावंकूच जाय। अटकपूर्व जामीन मेळचो म्हूण धनंजय भावेन युक्तिवाद केलो तो असो। आपणें कसलोच गुन्यांव करूंक ना, कसलेय चौकशेक तयार। कोर्ट ज्यो अटी घालतले ते मानून घेतलो। दोनूय वटेया आर्ग्युमेंट आयकल्या उपरांत हायकोर्टान धनंजय भावेच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावेलो निकाल राखून दवरलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। आदल्या तेंपार लोक पावसाच्या दिसांनी मजेक म्हूण गांवठी खेळ खेळटाले, तातूंतलो ताबला। पारंपारीक खेळ म्हूण फामाद आशिल्ली ताबला अजुनूय लोक मोठ्या उमेदीन खेळटा म्हूण पुलिसाचे केप्यां एके धाडीत उपरांत कळ्ळें। ताबला ही गेम ऑफ चान्स आनी पयशे लावन खेळटा म्हूण पुलिसांनी धाड घालून तिगांक धरलें। जमिल्ले लोक म्हणटात ते पयशे लायनाशिल्ले। हो पारंपारीक ताबलांचो खेळ। आदल्या तेंपार पावसांत मजा आनी टायमपास म्हूण लोक हो खेळ उमेदीन खेळटाले। खेळ पळोवंक गर्दी पडटाली। परिस्थिती आनी पिळग्यो बदल्ल्यो तशी ताबलांची सुवात बाकीच्या खेळांनी घेतली। मात केप्यां वाठारांत हो खेळ अजूनय चल्ला। वेळ काळा प्रमाण पळोवंक मातसो मॉडिफायड दिसता, इतलेंच। मात पुलिसांचे कोंतान ती गेम ऑफ चान्स म्हूण केपेंचे पुलिसांनी एके सुवातेर धाड घालून तिगांक भौशीक जुगार प्रतिबंधक कायद्या खाला धरले। तिगांकूय जामिनार सोडले। आज गॅमलिंग केस केला न्ही, बेसिकली इट इज गेम ऑफ चान्स। 16 जाण मनीस ताबलान खेळटाले, तितूंत आमचे दोन सांपडले, तिगांन पळोवन गेले। सो बेसिकली वी हॅव ब्रॉट 3 पीपल। ते नांव आसा फ्रांसीस फेर्नांडीस, एंथनी मिनेझेस आनी कुस्तोदियो फेर्नांडीस। बेसिकली तेंचे कितें आहा, ते पयशांनी ते खेळ खेळटाले। बेसिकली इट इज कॉल्ड ताबला, बट इट इज ऑलमोस्ट इट इज अ गेम ऑफ चान्स कॉल्ड गॅमलिंग। कितल्या सेक्शन सेक्शन 11 सेक्शन 11(2) लायला ऑफ पब्लीक गॅमलिंग एक्ट। ना सोडले ना, तांकां शुअरिटी आपयला टू गिव देम बेल। इट इज अ बेलेबल ऑफेन्स। केपेकार म्हणटात ताबला पारंपारीक, तो जुगाराच्या कायद्या खाला कसो येवंक शकता। खेळटाले उमेदीन खेळटात आनी पळयतल्यांकूय उमेद। लोक ताबला पयशांनी खेळनात। ताबला जुगार जाल्यार सरकारान लोकांनी खेळप तरी कितें तें सांगचें। गांवां आमगेले सदां खेळ खेळटात। हो एक ट्रेडिशनल खेळ आनी कल्चरल म्हणल्यार कोता येता। लोकोऱ्यांनी कबड्डी, ताबला एक आमगे एन्शियंट खेळ हो। आनी पुलिसान सांगता आज अकस्मात तांकां धरून व्हेले, वयल्यान सांगता हो गॅमलिंग म्हणून। गॅमलिंग साहेबाक पयले सद्यार ही गेम कसली ती खबर ना सांगपाक। 4 बारांनी खेळ्ळ्या, हे पियाक खबर ना ही गेम कसली ती, आनी तेणें ती गॅमलिंग म्हणून बरयलें आनी आमगे भुरग्यांक 14 जाणांक धरून हाडल्या। हेजेर आमकां गव्हर्मेंटानी बी कितें घेवचें, नाल्यार फाल्यां फुटबॉल पासून एक गॅमलिंग जातली, कबड्डी पासून एक गॅमलिंग जातली, आनी क्रिकेटूय गॅमलिंग जातली, आनी लॉटरी सुद्दां गॅमलिंग जातली। मुखाट्यांनी पोलीस स्टेशनाचेर बाजारांत जायती खेळटा लॉटरी, तेंचेर कोण एक्शन घेना। ताबलांनी हो ट्रेडिशनल खेळ जाल्यार लोकांनी खेळप कितें? एक्चुअली हो ताबलाचो खेळ म्हणजे हो आमचो कल्चरल खेळ हो पुर्वजांचो। एक 4 जाण खेळटा जाल्यार आमच्यो बायलो पासून खुशाल जाता, तितून 12 जाण पळोवपाक आसता, उमेदीन भरता, खुशाल जाता। ते वेगळे वेगळे वायट खेळाचेर लक्ष दिवं नये आनी होच आमचो खेळ चालू दवरचो। कोणी एक खुशालकायेचो खेळ तो खेळटाय तांकां उमेद आनी पळयतायत जालें आमी स्वताचे भशेन खेळटाले तो ताबलांचो खेळ। अकस्मात पुलीस येयले आनी आमगे भुरग्यांक खेळटा तांकां धरून व्हेले आनी पुलीस स्टेशनार तांकां हातूंत हाडले म्हणजे आमी सगळे लोक येयले, अजाप जाले आमी सारके। हो फर्स्ट टायम हो खेळ धरलो। आयज आमकां हिंगा केपें पुलीस स्टेशनाक धरून हाडल्या
आनी ते म्हणटा आमी ताबलांनी खेळटाले हॉस्टेला हांगा आनी ते म्हणटा आमी हो ताबलांनी खेळ खेळपाक जायना. आमी आयकिल्लें की गॅमलिंग खेळ्ळे जाल्यार स्पिकांनी खेळ्ळे जाल्यार पुलीस धरता. म्हाका अजाप दिसता हो ताबलांनी खेळ पयलेच पाटी धरला आसतले आख्या गोंयांत. आनी म्हाका सरकाराक विचारूंक दिसता की आमी ह्या लोकांनी खंयचो खेळ खेळपाचो. हो पावसा दिसांनी गांवांनी हो ट्रेडिशनल खेळ खेळटात आनी म्हाका आतां हें करूं दिसता सरकाराक विचारूंक दिसता की आतां आमी खंयचे खेळ खेळपाचो तो. किती पयशे लावन बी खेळटाले आमी कसलेच पयशे बी कांय लावन खेळनासले टायमपास खेळटाले. आनी पुलीस केन्ना कशें अरेस्ट केले मुद्दाम डायरेक्ट अरेस्ट केले काय तुमकां आमकां येवन येयले आनी डायरेक्ट अरेस्ट केले आनी पुलीस स्टेशनार हाडले. आतां कितें केलें तुमकां आमकां तो म्हणटा हो खेळ खेळपाक जायना म्हणटा तुमी ते कोर्टान प्रूव करा म्हणटा अशें सांग. आदली ताबला अजुनूय गोंयच्या खाची कोणशांनी जिती आसात ही गजाल दिसपाक बरी. मात वेळा काळा प्रमाण ताचें वर्जन मातशें मॉडिफाय जालां कशें दिसता आसत जाल्यार तें तपासपाचें पुलिसांनी. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.